आतां जो प्रश्न येता व्हेरी काँग्रेसीचेर जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना आनी सुयशान तो मुद्दो काडलो की असंतुश्ट कांय हेजे असंतुश्ट म्हणजे कितें जांकां कॅन्डिडेचर मेळना ते तांचे जर स्टेटमेंट्स वाचली टू पुट इट इन अ व्हेरी मायल्ड वे की आमी पक्ष सोडनात हो उपकार आमकां आनी तुगेले कॅम्पेनिंगा आपयनाकात आमी हे तुमी उमेदवारी दिलना म्हणून पक्ष सोडनात हेच उपकार मानात अशी एक धाटणीची स्टेटमेंट्स आयली दुसरी वटेच्यान खंय तरी आप मागीर गोवा फॉरवर्ड NCP शरद पवार हे सगळे एक कशें एक युनायटेड फ्रंट कशी उबो करपाचे प्रयत्न करतात तांची एक बस यात्रा जाली पणजी ते पत्रादेवी हे दोन्ही इक्वेशन्स किती इम्पॅक्ट करतली ऑन ग्राउंड एक वटेच्यान काँग्रेसीचे हे लिडर्स इन्क्लुडींग जे सिटींग MP एबसेंट फ्रॉम द कॅम्पेन आणि दुसरी वटेच्यान दीज alliance partners saying that okay आम्ही आसा काँग्रेस द फनी पार्ट इज काँग्रेसीचे लिडर आर सेइंग दॅट आम्ही कॅम्पेनीक येवची नात पण आम्ही रावता पक्षा बरोबर अलायन्स पार्टनर्स आर सेइंग आम्ही आसा रे बाबा अशी परिस्थिती आसा सध्या पळय प्रमोद तुमी एक एग्री जातले की काँग्रेसीन म्हाका दिसता की दोनूय कॅन्डिडेट दिल्या न्ही ते बरे कॅन्डिडेट दिल्या म्हणजे रमाकांत खलप सिजन पॉलिटिशियन आनी कॅप्टन विर्या तो तेजे हे बॅकग्रावंड बरो आसा आनी तो राजकारण जर ताका व्हडलो अनुभव नसलो तरी अशा एका मनशाक चान्स दिवप गरजेचें आसता सो म्हाका दिसता पार्टीन कॅन्डिडेट बरो दिल्या पूण त्या पार्टीचो प्रॉब्लेम काँग्रेसीचो असो आसा की ते जे बारीक बारीक सुद्दां लिडर आहात न्हू लिडर म्हणटात ते स्वता तांकां पार्टीपेक्षा आपूण व्हडलो दिसता कारण काँग्रेसीची सिच्युएशन तशें आहा ऑल ओवर कंट्री काँग्रेसीची परिस्थिती अशी आसा की ताका कोणूच केअर करपाक हे सोदिनात सो आयज सार्दीन सुद्दां म्हणटा म्हणजे कॅम्पेनीक उतरपाक सोदिना तो विरोधाच्या हेल्पाक मत्ती घेवपाक कोण सोदिना विजय विखेचे बरें आसा विजय विखे हो सर्वसामान्य कार्यकर्तो पूण सार्दीन सारको मनीस जो कितकीशींच वर्सां खासदार आमदार आशिल्लो तो मनीस जर आयज काँग्रेस पार्टीक किंमत दिना आसत ह्याच्या वयल्यान काँग्रेसची सिच्युएशन कितें आसा तेजी रियलिटी काँग्रेसीच्या भितरली कितें आहा पळय ती क्लियर जाता कॅन्डिडेट जरी दोनूय बरे आसले तरी हेंच्या कडेन त्यांचो प्रचार करपाक ते कॅम्पेन तेंचे जे फुडें व्हरपाक जे लोक जाय कार्यकर्ते जाय आमदार जाय ते हेंच्या कडेन ना ते दुर्दैवाचो भाग हो कारण तेंच्या कडेन नॉर्थान एकूच आमदार आसा काल्लूस आनी सावथान ते 5-6 जाण आसात तातूंतलो विजय खंय आहा तो आजून कोणाक खबर ना आनी श्रीनिवास देपोचें काम इतकें आमी म्हणजे हांव फाटली म्हाका एके मंत्र्यान सांगलेलें याद आहा 2012च्या इलेक्शनाची कसलें इलेक्शन बी कितेंय अडचण जर आसत जाल्यार श्रीनिवास देपो पावता म्हणून तो श्रीनिवास देपो कितल्या लोकांक पावलो आसतलो देवाक खबर जे तरेन तेजें जें कार्य आसा म्हणजे BJPचे RSS आसत पार्टी आसत इतकी वर्सां तो त्या हितून आसा सो तेजो तो गुडवील आसा न्हू तोय ताका हेल्प करतलो आनी हे सगळें जावन म्हाका दिसता काँग्रेसी सायडीन कोणूच ना आतां हे दाखयता थोडे लोक आपण आसा म्हणून काँग्रेसी कडेन एक्चुअल ग्राउंडार म्हणून परिस्थिती